आता दवरलेकारांकी कोयर सतावपाक लागला। रस्त्या कुशीक कोयरांच्यो राशी जावपाक लागल्यात। पावसात अर्थातच कोयर कुसता आणि घाणी घुट्टांनी मारतात। केन्ना काय ह्या नव्या संकटांतल्यान सुटका जातली? थळावे वाट पळयतात। खूप फावट पंचायती कडेन कागाळी केल्ल्यो, पूण अजून पंचायतीन कांयच कारवाई केली ना। फरीदा शेख सांगता, ऐकात। This garbage. Because here where too much smell is coming and people are throwing the dustbin evening and night and they are not even standing. Suddenly they come by scooter and they throw and go. And when we are coming down to tell and from up also if we are telling also they are not listening. Just they are throwing and it's very bad smell, you know, we complain about this. And some people are telling from where you all are. We told we bought the house here, we are staying here. And they are just telling, okay. You can just complain, they will follow. But nobody is following here. How many times we have complained to them? Request from here to remove this dustbin from here. Because they should not throw. दवरलें एवरी इयर ते गार्बेजचो इश्यू जाला ड्राय व्हरपाक आमकां डेली येता म्हणजे ट्वायस इन अ वीक पूण रस्त्यार आमची गार्बेज चड जाल्या आनी वेट व्हरपाक आमी पंचायतीन एप्रोच केला पूण पंचायतीन ते MRF फॅसिलिटी ना पूण आमी कोर्टान आमी लेटर घाला जाल्यार ऑलमोस्ट 1 मंथ जालें विथ पिक्चर्स बी सगळें धाडले आमी पूण अजून ते कांयच रिप्लाय येवना कोर्टा कडल्यान खंयची कोर्टाक घातले तुमी? हायकोर्टान घाला हायकोर्टाक। म्हणजे तुम्ही किती मागता ह्या हेचेर? ते आमकां सोल्युशन जाय न्ही ते रस्ते सगळे वचत ते सगळे गार्बेज जाल्यात ते आमी MLAक सांगलें आमी तुळशीदास आसा पूण अजून कांयच खबर ना। लोक रातच्या वेळार हाडटात आणि कोयर उडयतात। लोकांनी कोयर रस्त्यार उडोवचो न्हय। दवरली वाठारात MRF शेडीचे काम चालू आसा। हे शेडीचे काम जाल्या उपरांत कोयराचो हो प्रश्न सुटावो जातलो, सरपंचान सांगले। हायकोर्टान पिटिशन केला ते आमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना पंचायती पूण तरी आसतना आमची गार्बेज जे रोडार उडयता ते आमी काडटा कितले फावटी काडटा आयज काडटा फाल्यां परत आंगड्या लोक हाडून उडयता आनी ते लोक चडशे आमचे ज्युडिक्शन न्हू दावोलीचे भायले वाठारांतले लोक हाडून उडयता रातचे आनी मोस्टली मायग्रंट आसता ते रेंटार दवरले ते रेंटार रावल्ले ते लोक हाडून उडयता। 3 तर आहा ते आमी क्लियर करता इतले आमी मेहनत घेवन क्लियर करता दुसऱ्या दिसा लोक परत हाडून उडयता आनी कितलो वास येता ती आमकां खबर आहा। फाटी पावसाच्या दिसांनी इतले त्रास जाल्ल्या ते गार्बेजीचे उदक सुट्टा आनी रोडार येता आनी रोडार लोक स्लीप जावन पडटा। हे आमी खुद आमचे हातीनी आनी आमचे गार्बेज बॉय आसा आनी आमी खुद आमचे वॉर्ड मेंबर हे कितले इनिशिएट घेवन हे काम करता तरी आसतना लोकांक मातशी तरी अक्कल ना ते परत हाडून उडयता। आमचे लायट कनेक्शन जातले आनी आमी रोखडे ती चालू करतले आमचे आनी आमी आमचे वाठारांतलो जाता ते तरेन आमी तो कचरो कमी करपाक वावुरतले। आमच्या मतदारसंघात 5 पंचायती येतात नावेली तळावली आकेबाज दवरली आणि रुमडांबर त्यांच्यानी MRF बांधून त्यांच्यानी गार्बेजचे प्रॉब्लेम 50% सॉल्व केली करूया। आता आमचे दवरले मातशे एरिया व्हडली आसा दवरली पंचायत व्हडली आनी हांगासर तांकां जागो मेळनासलो तेन्ना हालींच एक MRF शेड घातल्या आनी थंय तेंच्यांनी काम सुरू करपाचें आहा। सो आमच्या सरपंचाक पंचायतीच्या मेंबरांक हांवें सांगले कडेन आयकतात तें मातशें बेगीन करुया म्हणून कारण पळोवपाक बरें दिसता रस्त्याचेर सगळे कडेन गार्बेज पडलेली कडेन आसा आनी खंय एंट्रन्स मारतना ती दोनी सायडीन गार्बेज दिसता म्हणल्यार पळोवपाक बरें दिसना। GOA365 खातीर रमेश नायक राऊत, नितीक्षा गांवकार आणि संगीता ओली।